नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. मुखेल खबरो. भारतीय वेंचणूक आयोगान 5 राज्याच्या विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो केल्यो जाहीर. मिझोराम 7 नोव्हेंबर, मध्य प्रदेश 17 नोव्हेंबर, छत्तीसगड 7 आणि 17 नोव्हेंबर, राजस्थान 23 नोव्हेंबर आणि तेलंगणा 30 नोव्हेंबराक जातले मतदान. भारत आणि तंजानिया या दोन देशांमदी आयज कबलातीचे जाल्यो सयो. तंजानिया आफ्रिकन भागीदार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले. वादग्रस्त थारिल्लो पेडणेचो झोनिंग प्लॅन सध्या दवरला स्थगीत. केंद्रीय नेतृत्व आणि मुख्यमंत्र्यांकडे भासाभास करून घेतला निर्णय. नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे उलयले. ज्या लोकांनी समाज कल्याण येवजण्यांखातीर अर्ज केला तांचे अर्ज फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर जातले पास. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे जनता दरबारान उतर. आयसीसी एका दिसाच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीन आयज न्यूझीलंडान 50 षटकांनी 7 गडे वगडावन काडल्यो 322 धांवड्यो. नेदरलँडा मुखार दवरल्या 323 धांवड्यांची मोख. आता पळोवया खबरो विस्तारान. भारतीय वेंचणूक आयोगान मिझोराम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा ह्या 5 राज्यांच्या विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो जाहीर केल्यो. आयज नवी दिल्लीन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलें की सगळ्या राजकीय पक्षांकडेन तशेंच संबंधीत घटकांकडेन भासाभास करून विधानसभा वेंचणुके संबंदान निर्णय घेतला. फाटल्या 6 म्हयन्यां सावन ह्या 5 राज्यांतल्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी चल्ल्या. या 5 राज्यांनी 16.14 कोटी मतदार मतदान करतले. हातून 8.2 कोटी दादले जाल्यार 7.8 कोटी बायलां मतदारांचो आस्पाव आसा. 5 राज्यांनी मेळून वट्ट 679 विधानसभा सुवातीं खातीर मतदान जातलें. मिझोरामान 7 नोव्हेंबराक, मध्य प्रदेशान 17 नोव्हेंबराक, छत्तीसगडान 7 आणि 17 नोव्हेंबराक, राजस्थानान 23 नोव्हेंबराक आणि तेलंगणान 30 नोव्हेंबराक मतदान जातलें. या 5 राज्यांची मत डिसेंबराक जातली. Common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. The elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November. And for phase 2, Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and Pradesh. Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of gazette notification being 3rd of November. And the entire election by 5th of December. भारतीय जनता पक्षान राजस्थान विधानसभा वेंचणुके खातीर आपल्या 41 इच्छुक उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. राजवर्धन सिंग राठोड हे जोतवाडा मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले जाल्यार दिव्या कुमारी विद्यानगर मतदारसंघान उब्यो रावतल्यो. बाबा बालकनाथ हे तिजारा विधानसभा मतदारसंघांतल्यान जाल्यार हंसराज मीना सापोत्रा मतदारसंघांतल्यान, किरोडीलाल मीना ह्यो सवाय मोद विधानसभा मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतल्यो. भाजपान छत्तीसगड विधानसभा मतदारसंघात वेंचणूक लढोवपी 64 उमेदवारांची नावां जाहीर केल्यात. हातून भाजपाचे राज्य प्रमुख अरुण साव हे लोरमी मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतले. मध्य प्रदेशांतल्यान विधानसभा मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढोवपी 57 उमेदवारांची नावां भाजपान जाहीर केल्यात. मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हे बुधनी HM
नरोत्तम मिश्रा हे दातिया, गोपाल भार्गव हे रेहली, विश्वास सरम हे नरे हे सावर मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतले. तंजानियाच्यो राष्ट्रपती सामिया सुलू हसन ह्यो आयज 4 दिसांच्या भारत भेटेर आसात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या आमंत्रणावेल्यान सामिया हसन पयलेच फावट भारताच्या भेटेर आयल्यात. राष्ट्रपती भवनान तांकां येवकार दिलो. आयज तांणी राजघाटाचेर वचून महात्मा गांधीजींच्या समाधीचेर फुलां ओंपलीं. उपरांत तांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर बसका जाली. ह्या बसकेन 6 कबलातीचेर सयो जाल्यो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की भारत आनी तंजानिया हांच्या मदल्या संबंधाचो हो इतिहासीक दीस आसा. तंजानिया दोनूय देश शेती, भलायकी आनी शिक्षण मळार एकठांय काम करतात. तंजानिया आफ्रिकेन भारताचो विकासात्मक भागीदार आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. एक ऐतिहासिक दिन है. आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं. आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की. भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं. दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं. आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे. तंजानियाच्यो राष्ट्रपती सामिया हसन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की तंजानियांत भारताची समाजीक आनी अर्थीक उदरगतीन भारताचो सहयोग खूब म्हत्वाचो आसा अशें सामिया हसन हांणी सांगलें. His Excellency, by the Institute of Technologies to establish the first ever overseas campus in our country is an honor and a privilege to us. We have been working in the supply of clean and safe water, as well as defense and security, also issues of our concern which have been worked out. आयज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी CGAIR जेंडर रिसर्च परिशदेक संबोधित केले. ह्या परिशदेक केंद्रीय शेती मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर आनी के चौधरी हांणी हे हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें की कोविड-19 महामारीक लागून उद्देग आनी सेवा माध्यमांचेर वायट प्रभाव पडलो. बायलांच्या उदरगतीन खेरीज बायलांच्या नेतृत्व विकासाचेर चड भर दिवंक जाय. जलवायू परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग आनी खाद्य उत्पादनाचेर भर दिवप चड गरजेचें आसा. खाद्य क्षेत्रांत वोकल फॉर लोकल जावची गरज आसा. As I understand, the theme for this conference, from research to impact towards just and resilient agri-food systems, is quite profound. The evolution of human beings from hunting primates to food cultivators of a fascinating cultivational journey. The irony is that as we enter the modern age, we are still grappling with the challenges of attaining just and resilient agri-food systems. Each word in this theme is not only desirable, noble, and ambitious, but also showcases the need of the hour. A society, irrespective of its prosperity, will cease to exist if it is devoid of justice. Any system of thought, any institution, or any arrangement be evil if it is unjust. वादग्रस्त थारिल्लो पेडणेचो झोनिंग प्लॅन सध्या स्थगीत दवरला. केंद्रीय नेतृत्व आनी मुख्यमंत्र्यां कडेन भासाभास करून हो प्लॅन स्थगीत दवरपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत सांगलें. केंद्रा कडेन भासाभास करून फुडलो निर्णय घेतले अशें विश्वजीत राणे हांणी मुखार सांगलें. आज सकाळी गृहमंत्री आमचे पार्टीचे अध्यक्ष कडेन चर्चा जाली आनी आयज सगळ्या कडल्यान की कित्याक की गैरसमज खंय तरी निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू आहा
आणि एक वेगळ्या तरेचे मिसअंडरस्टँडिंग चालू करपाचो लोकांमदी आनी लोकांमदी एक अस्वस्थता निर्माण करपाचो प्रयत्न चालू आहा. दयानंद सोपते कडेन सदस्य कडेन चर्चा करून आनी केंद्र नेतृत्व कडेन चर्चा करून हांव बी वयतलो आयज सांजचो. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, आमकां घाई कसल्याच गोश्टी ना म्हणून कालूच सांगलेलें आसा. एज ऑफ नाव आमचे जे कितें आमी जो पर्यंत आमी लोकां कडेन पावना, टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा की सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न तेंचे आसूंक जाय. पण आयजचे दिसा हो झोनींग प्लॅन पेडणेचो आहा ते हांव अभेयन्सान दवरता. हेजेर आनी कांय चर्चा करपाची गरज ना. हो प्लॅन आमी अभेयन्सान दवरता. हे जे विचार जे जातले हेजे फुडें हे केंद्र नेतृत्व आनी पार्टीचे लिडरशीप कडेन चर्चा करून फुडें जातले. गरज पडल्यार मुख्यमंत्री हांव आनी आमचे वयरचे नेतृत्व केंद्र नेतृत्व कडेन आमी बसून आमी कशें कितें लोकां मदीं वचूंक जाय आनी लोकां खातीर कितें करूंक जाय आनी कशें फुडें पावल आमकां घेवंक जाय ते वयल्यान ठरयले वयतले. आयजचे दिसा हो प्लॅन झोनींग प्लॅन पेडणेचो आहा. हांव स्वता उलयला गृहमंत्री कडेन आनी हो प्लॅन जो आसा हो प्लॅन आमी आतां सद्या अभेयन्सान दवरता. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाची आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. लोकांक आनी भायर दवरून लोकांक डेव्हलपमेंट प्रोसेस की हो प्लॅन जो आसा हो आमी लोकांक बायपास करून काय पंचायतीक बायपास करून आमी करता, हे अशें कशें जावंक शकना. राजकारण आनी लोकनितीन सध्या हमास आणि इस्रायल हांच्या मदीं सुरू आशिल्ल्या संघर्शान 1100 परस चड लोकांक मरण आयलां. हातूंत 700 लोक इस्रायलान जाल्यार 400 लोक गाझान मरण आयल्यात. खेरीज हजारांनी लोक जखमी जाल्ल्याची भिरांत सुत्रांनी उक्तायल्या. हमासाच्या हल्लेखोरांनी कांय वाठारांचेर ताबो मेळयला. इस्रायलचे लश्कर आनी हमासचे दहशतवादी हांचे मजगतीं आजुनय युद्ध चालू आसा. गाझा पट्टींतल्या 800 परस चड सुवातींचेर हल्लो केल्ल्याचो दावो इस्रायलान केला. तातूंतले बेईत अनून हे शार पुराय जमीनदोस्त जाला. संयुक्त राष्ट्रा वतीन गाझा पट्टीन चालू आशिल्ल्या शाळांत उण्यांत उणे 70,000 पॅलेस्टिनी नागरिकांनी आसरो घेतलो. इतले मजगतीं एअर इंडियान इस्रायलांतल्या तेल अवीव हांगा वचपी आनी येवपी आपली उड्डाणां शेनवारा 18 ऑक्टोबर मेरेन रद्द केल्यात. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज सावन 4 दिसांच्या भेटेर इटली आनी फ्रांसान वता. सुरवेक संरक्षण मंत्री इटलीचे संरक्षण मंत्री गुइडो क्रिसेटो हांचे कडेन भासाभास. 2023 इटलीचे प्रधानमंत्री जेन्ना भारताचे भेटेर आयिल्ले तेन्ना दोनूय देशां मदले संबंद घटमूट करपाचेर विचार विमर्श जाल्लो. आपल्या भेटेच्या दुसऱ्या पॅरिसान फ्रांसाचे संरक्षण मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नो हांचे कडेन भासाभास करतले. भारत आनी फ्रांसान हालींच आपल्या समुराय केल्यात. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसो विसो. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know, you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals, and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो. क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ. गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे. आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे. मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है. कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता. ये गैर कानूनी है. अच्छा? विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. आयज वाळपय जनता दरबाराचे सरकारान आयोजन केल्लें. ह्या जनता दरबारान लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी
पोरयेचे आमदार डॉक्टर देविया राणे हांणी लोकांची तांच्या प्रश्नांक जापो दिल्यो। ह्या वेळार उलयतना समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले की ज्या लोकांनी समाज कल्याण येवजण्यां खातीर अर्ज केल्यात तांचे अर्ज फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर पास जातले। या डिपार्टमेंटाचे ज्यो ज्यो स्किमी पेंडिंग आशिल्ल्यो आतां एक नियमीतपणान येवपाक लागल्यात। आयज बीएसएसाक फिगर तुमी एप्लाय केल्यार पयलीं 1-2 वर्सां रावचे पडटाले। हांव आयज कमिटमेंट दिना की तुमी एप्लाय केले नंतर 3-4 म्हयन्यां भितर ते सुटावे जावपाक जाय। मॅक्सिमम 6 म्हयन्याच्या भितर दिव्यांगाचे अकाउंट चालू जावपाक जाय। पोरयेचे आमदार डॉक्टर देविया राणे हांणी सांगले की राज्य सरकार लोकांच्यो समस्या सुटावे करपा खातीर वावुरता। भारतीय नौदळान आयोजित केल्ल्या वर्सुकी HADR कवायती 2023 चक्रवात ह्या विशया संबंधात एक परिशद आयोजित केली। ह्या परिशदेन हवामान बदल आपबंदात भासाभास जाली। ह्या परिशदेक वेगवेगळ्या यंत्रणांनी वांटो घेतिल्लो। रियर एडमिरल अजय थियोफिलिस हांणी ह्या संबोधित केलें। Ladies and gentlemen, today we kickstart 3-day-long exercise Chakravat with a seminar planned in 3 plenary sessions. The first session has been titled Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction. Basically, practical solutions. Climate change and resultant environmental degradation is a stark reality and needs to be tackled by agencies together. Apart from direct environmental impacts, climate change has significant developmental, economic, and humanitarian implications. Climate change is altering the degree of risk and scale of disasters. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, which India is a part of, climate change leads to changes in the frequency, intensity, duration, and timing of extreme weather and climate events. It also causes increase in sea level temperatures. The IPCC predicts that climate change is likely to slow economic growth, erode food security, and exacerbate poverty in most developing countries. With this backdrop, we need to develop and chart practical solutions enabling us to adapt to climate change and reduce risk from resultant disasters. The second session, titled Disaster Response in IOR, Collaborative Approach, will allow us to collectively glean key tenets of a truly collaborative approach between various international agencies and nations.
केंद्र सरकारान जनतेक वेवस्थीत उदका पुरवण जावची म्हूण 2019 वर्सा हर घर जल ही येवजण चलणुकेंत हाडिल्ली. म्हाळशी दिवचले हांगासरल्या कांय लोकांक ह्या येवजणे अंतर्गत उदकाची जोडणी मेळ्ळी. फाटली कितलीशींच वर्सां हे लोक उदकाची मागणी करताले. राज्य सरकारान हर घर जल हे येवजणे खाला तांची मागणी पुराय केली. ह्या खातीर लाभार्थ्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची येवजण चालीक लायिल्ले खातीर उपकार मानले. ताका आमी नमस्कार कितकी वर्सां जालीं आमकां हांगा नळ ना. बांयचें उदीक आमी खाय. आमी आतां म्हातारी जाय येयलीं खरें आमकां नळ नासलो पूण तेंच्यांनी खटपट करून आमकां हें तेच्या हांव प्रधान आमच्या हेकाचे हांव धन्यवाद मागता तेचे कडेन आनी बरें मागता आनी अशेंच ताका हें करूं. कित्याक आमकां इतकी वर्सां हें नासलें खूब आमी म्हणून चिंतूकूच नासलें की हांगा आमकां नळ गावतलो. फाटल्या बरेचशे वर्सां पयलीं हांगा नळाची कांयच सोय नासली. फक्त आमचे बांय एक बांयेचो 2 बांय जाल्यो. पाणी कमी बांयांचे सोयीनूच पाणी खाताले. आमकां नळाची कांयच सोय नासली. तर ह्या वर्सा ही मोदीजीन जी सुरवात केली स्कीम त्या अंडर हांगा आमकां नळाची लायन पावल्ली आसा. घरान आमच्या नळ पावल्ले आसा. त्या बद्दल मोदीजीक हांव थँक्स म्हणटा. आमकां हर घर जल योजने अंतर्गत अंदूच आमकां ही नळाची सोय मेळ्ळी. ताका लागून आमकां खूब बरी सोय जाली आमची आनी ताका लागून हांव पंतप्रधान मोदीजींचे धन्यवाद म्हणटा. महाराष्ट्रान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान चलिल्ल्या विवादाचेर शरद पवार गटाच्या जयंत पाटील हांणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्ली. ह्या याचिके संबंधान सर्वोच्च न्यायालयान महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांक नोटीस जारी करून प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रश्नाचेर बेगोबेग निर्णय दिवचो असो आदेश दिला. दोनूय गटांनी पार्टीचें नांव आनी वेंचणूक चिन्हाचेर दावो केला. खबरापत्रान आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows, after watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. हीरो के है ये हाथों की चिट्ठी. इसको संभाले रखना तू मेरे देश की मिट्टी. मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरो से दमकते. इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी. कितने हुतात्मरा कड़िया कई बरवणिगे. नम ताई नाटे कुरपुडन कापद उंदन कड़मय. माटी माझे पंजणिया हीरा जे मदम के. सांभाळून तू माझ्या देशाची माती. चले लम्हे बोळे हिरे वांग चमकते. हिंडाडिन मण्णिल विळयिक्यो निन स्वप्न दिनंगळ. ഈ ദേഹപാൽ വീരാർ ഹാത്തോൾ സീതി. ഇത് ദേശം కోసం ప్రాణం విడిచిన వీరుల చరిత్ర. ఈ మాటిర కమోకి స్మృతి ఈ రాజనీతి. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो.
हांगचो हांगा आयोजीत आशियाई खेळा सर्तीन बरी कामगिरी केल्या उपरांत भारतीय खेळगडी भारतान परतल्यात. भारतीय खेळगडी उसरा राती विमानतळाचेर पावले उपरांत तांचे मोठ्या उमेदीन स्वागत जाले. भारतीय खेळगड्यांनी अंदूं सगळ्यांत चड बरी कामगिरी केल्या. 28 भांगरा पदकां, 38 रुपया पदकां आनी 41 कांस्य पदकां सयत वट्ट 107 पदकां भारताक जिखून दिली. एशियन गेम्स में बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड होता है कि आर्चरी ने जितने ज़्यादा पॉसिबली मेडल्स हो सके वो इंडिया को दिए, तो बहुत अच्छी बात है. ये अभी 6 साल की मेहनत थी हमारी, जो अभी एशियन गेम्स में हमने 6 साल पूरा हमने प्रैक्टिस की इसी साल के लिए और ये मेहनत रंग लाई. हैदराबादान राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदानाचेर ICC एका दिसाच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीन आयज न्यूझीलंड आनी नेदरलँडा मदीं खेळ चालू आसा. आयज नेदरलँड पंगडान कुरू बावलो जिखून गोलंदाजी स्विकारली. न्यूझीलंडान 50 षटकांनी 7 गडे वगडावन 322 धांवड्यो काडल्या आनी नेदरलँडा मुखार 323 धांवड्यांची मोख दवरल्या. न्यूझीलंड 70 धांवड्यो केल्यो जाल्यार टॉम लथांग 53 धांवड्यो काडल्यो. काल जाल्ल्या खेळांत भारतान आपल्या पयल्या सामन्यान ऑस्ट्रेलियाचे 6 गडे राखून जैत मेळयले. ऑस्ट्रेलियान जैता खातीर दिल्ल्या 200 धांवड्याची मोख भारतान 43 षटकांत 4 गडे वगडावन साध्य केली. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 33.6 सेल्सियस जाले. उण्यांत उणें तापमान 25.4 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. भारतीय वेंचणूक आयोगान 5 राज्याच्या विधानसभा वेंचणुकेच्यो तारखो केल्यो जाहीर. मिझोराम 7 नोव्हेंबर, मध्य प्रदेश 17 नोव्हेंबर, छत्तीसगड 7 आनी 17 नोव्हेंबर, राजस्थान 23 नोव्हेंबर आनी तेलंगणा 30 नोव्हेंबराक जातलें मतदान. भारत आनी तंजानिया ह्या 2 देशां मदली आयज 6 कबलातीच्यो जाल्यो सयो. तंजानिया आफ्रिकेन भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले. वादग्रस्त थारिल्लो पेडणेचो झोनिंग प्लॅन सध्या दवरला स्थगीत. केंद्रीय नेतृत्व आणि मुख्यमंत्र्यांकडेन भासाभास करून घेतला निर्णय. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले. ज्या लोकांनी समाज कल्याण येवजण्यां खातीर अर्ज केला तांचे अर्ज फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर जातले पास. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे जनता दरबारान उतर. ICC एका दिसाच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीन आयज न्यूझीलंडान 50 षटकांनी 7 गडे वगडावन काडल्यो 322 धांवड्यो. नेदरलँडा मुखार दवरल्या 323 धांवड्यांची मोख. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.
ये अटखेली, रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली, रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली। नमस्कार, मैं ऋषि, आप स्वागत आप गीते प्रोली में। कहा जाए यदि मनुष्य संवाद करता तब शायद सुरों के शब्द होते और वो रागों में वाक्य कहते। भारत रत्न स्वर स्वामिनी लता मंगेशकर आज भी जिसकी आवाज बसती है हमारे जीवन में, उनकी आवाज से होती है हमारी सुबह शाम। मीठी आवाज भारत की लता मंगेशकर जी। मेरी आवाज़ मेरी पहचान है। लंदन की रॉयल अल्बर्ट हॉल में गायन प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला गायिका का खिताब जिन्होंने किया अपने नाम, जिनके हाथों में सम्मान जाकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता था। उनके स्वर ने पूरे विश्व को पिरोया एक सूत्र में। संगीत की शिक्षा उन्होंने ली अपने पिता श्री दीनानाथ मंगेशकर जी से। भारतीय फिल्मों में 8 दशकों से भी ज्यादा उन्होंने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। फरवरी 2022 का वो दिन जब ये आवाज हमेशा के लिए हमारे बीच से हो गई खामोश, मगर अपनी गायकी से वे आज भी बसती हैं हमारे दिलो दिमाग में, गूंजती हैं हमारे घर आंगन में। आज की रंगोली उन्हीं के नाम। सच ही तो है, संगीत ही इंसान को ईश्वर से जोड़ता है और जिनका सुरों पर अधिकार हो जाए वो खुद ईश्वर तुल्य हो जाता है। यही जगह थी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी की संगीत की दुनिया में। म्यूजिक से जुड़े लोग उन्हें साक्षात माँ सरस्वती का रूप मानते हैं। उनकी पहली पुण्यतिथि पर आज रंगोली में हम उन्हें दे रहे हैं दिल से पुष्पांजलि। तो आइए उन्हें याद करते हुए देखते हैं